पिताचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. Papa Marino, आज पवित्र सभा भाग्यवंत आल्फोन्सस लिगोरी ह्या धर्मशास्त्राची ह्या भाग्यवंताची परब समरमता आनी ताचें खाशेलेपण म्हळ्यार नैतीक जिविताचे मॉरॅलिटी देखून बरें आनी वायट हाचे मदें अंतर आमी करून बरें आसा तें करीत रावंक वायट आसा तें सोडून दिवंक आमकां ताचे विणवणेन फावो कर म्हूण मोजत दी म्हूण हे मिस्साचे पेटयेंत मागुया. आनी पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवन देवाची काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर्पत्वेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो सगळ्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्याका कूदकोर, सोम्याका कूदकोर, क्रिसाका कूदकोर, क्रिसाका कूदकोर, सोम्याका कूदकोर, सोम्याका कूदकोर. प्रार्थया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरसो ओकेपणान बापा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन आयच्या दिसाक आपलो सोल दीस मनयतात, काजराचें वरोस मनयतात, तांकां मागणें दवरून देवाची उपोड बेसांवां भरपूर आशिर्वाद तांकां फावो जावंक मागुया. जी कोण मरून गेल्यान तांकां सासणीक विसो फावो जावंक मागुया. ही पिडा संवसारभर भारतांत आनी भोव करून आमच्या गोंयांत कोरोना व्हायरस ही वाडत आसा. कालच्या दिसाक सुमार 209 ह्यो आनीक पॉझिटीव केसीस जाल्ल्यो आसात, वाडत आसा. देवान आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली राखूंक आनी सांबाळूंक मागुया. बरे भाशेन उदारपणान हे पिडे खातीर जायतीं आमची भावां भयणां वावर करतात. दोतोर आसात, नर्सी आसात, दुसरीं भावां भयणां ल्हान व्हड वावर करतात. सगळे तरेची भावां भयणां जीव रिस्कार कसो घालून वावर करतात. देवान तांकांय सगल्यांक राखूंक आनी सांबाळूंक मागुया. तरेतरेचे पिडेक लागून कश्टावतात. सगल्यांक कुडी आत्म्याची काळजां मनाची भलायकी मागून घेवया. जायते आमच्या भावां भयणांनी आपणा पासत मागूंक लायला. आमी कितल्याच जाणांक मागतल्या म्हूण हे मागणेचें आस्वासन तांकां दिलां. तांची मागणी, तांच्योय गरजो, तांची इंतेन्सांवां मनान धरून हे पवित्र मिसाचे पेटेंतल्यान ही मागणी हे जमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. सर्वेस्परा. काळा काळाच्या गरजां प्रमाणे मनशांक भावार्थाचे आनी मोगाचे जिणेची देख दिवंक पवित्र सभेन नवे नवे वीर तूं उपजयताय. तुज्या धर्म अध्यक्षा भाग्यवंत आल्फोन्साच्या पावलांनी चलून समेस्त मनशाचे सोडवणे खातीर उर्बेन वावरूंक आनी स्वर्गा राज्यान ताका मेळ्ळां तें इनाम जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेरेमियास प्रवद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. याज्ञिकांनी आनी प्रवद्यांनी सरदारांक आनी आख्खे परजेक म्हणलें, ह्या मनशाचेर
मोन्नाचें फर्मोण पडोवंक जाय, कित्याक ह्या शारा विरुद्ध ताणें बाकीत केलां. तुमच्याच कानांनी तें तुमी आयकलां. तरी पूण जेरेमियासान पोरजेक असो जबाब दिलो: ह्या मंदिरा विरुद्ध आनी ह्या शारा विरुद्ध बाकी करूंक सर्वेस्परानूच म्हाका धाडला. म्हणटच आतां तुमी तुमची चाल आनी कर्तुत्वां नीट करात आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवाचें उतर आयकात आनी तुमचेर आड नोश्ट आपूण धाडटलो म्हूण सांगलेलें तें तो धाडचो ना. हांव तर तुमच्या हातान पडलांच. तुमकां बरें आनी नीट दिसता तें म्हाका करात, पूण एक मात मतीन दवरात: तुमी म्हाका जिवेशी मारशात जाल्यार निरपराधी रगत तुमकांच, ह्या शाराक आनी ताच्या नागरिकांक भुसतलें. कित्याक हीं सगळीं उतरां तुमच्या कानार पडचीं म्हूण ती सांगूंक सर्वेस्परान खरेंच म्हाका तुमचेशी धाडला. तेन्ना सरदारांनी आनी पोरजेन याज्ञिकांक आनी प्रवाद्यांक म्हणलें: ह्या मनशाक मरण फावो न्हय. सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या नांवान तो आमचे लागीं उलयता. आहिकाम शाफानाचो पूत जेरेमियासाक राखतालो देखून ताणें ताका जिवेशी मारूंक पोरजेचे आदीन करूंक ना. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी: तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. म्हणुया: तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. चिखलांत रोंबरल्याक हात दिवन उबार. म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका वाटाय. दर्याच्या लोटांतलो म्हाका निवार. लारांनी म्हाका ओडून व्हरूंक सोडूं नाका. सोमदिरान म्हाका गिरासूंक दिवं नाका. पाताळान म्हाका गिडूंक निर्मू नाका. जबाब: तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. हांव देवा घायल्लो दळदिरो. म्हजी सोडवण कर, म्हाका उबार. गायन करून देवाचें नांव वयर काडटलो. दिनवासनेच्या गितांनी तुका वाखाणटलो. जबाब: तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. हें पळोवन खालते मनीस संतोसतले. देवाक सोदतल्यांची काळजां आनंदान जियेतलीं. कित्याक सर्वेस्पर आयकता दुर्बळांची मागणी. सांखळी आसलेल्या आपल्या चाकरांक तो विसरना. जबाब: तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. निती खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच भागी. सर्गीचें राज खरेंच तांचें. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूची किर्ती उपराजा हेरोदीच्या कानार पडली आनी ताणेन आपल्या राजवाड्यांतल्या मनशांक म्हळें: होतोच स्नानदातार जुवांव मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला. देखून विस्मितां उत्सुर्यां करची पदवी ताचे सवें हुशार आसा. हेरोदियस म्हणलोले आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक लागून हेरोदीनूच स्नानदातार जुवांवाक धरून बांदलोलो आनी बोनखणींत घाल्लो. कारण जुवांव ताका म्हणटालो:
तुज्या भावाचे बायले घेवन आसाय तें तुजें कर्तूब सारकें न्हय. ताका तो जिवेशी मारूंक सोदतालो पूण लोकांक भियेतालो कित्याक लोक ताका प्रवादी म्हूण मानतालो. उपरांत हेरोदीच्या जल्माच्या दिसा हेरोदियसाची धूव सगळ्या मुखार येवन नाचली आनी हेरोद इतलो खुशी जालो की आपणा कडेन ती मागीत तितलेंय तिका दितलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें भासायलें. आवयन तिका शिकयलेल्या प्रमाणें तिणें म्हणलें, स्नान दातार जुवांवाची तोकली एका ताटार घालून म्हाका हांगासर हाडून दी. राजा खोंतीपुरीत जालो पूण सोपुताक लागून आनी पोंगटीक बसल्यांचे भिडेक पडोन ताणें ती तिका दिवंक लायली. आनी मनीस धाडून बोनखणींत जुवांवाचे शिन्स कांपले. ताची तोकली एका ताटांत घालून हाडली आनी चेडवाक दिली आनी ताणें ती आपली आवयशी व्हेली. जुवांवाचे शीस आयले आनी ताणें ताची कूड व्हरून निकी पिली आनी वचून जेजूक ही खबर दिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्त. म्हणून सुरवातेच्या उतरां सुरवातेक उगडास केला आज पवित्र सभा भाग्योंत आल्फोन्सोस लिगोरी हाची परब समारंभाचो सेवाधर्मीक उगडास करता. बाबा म्हणून तो 16व्या 17व्या शेंकड्यांत जल्मलो पूण एक खेरीत खाशेलेपण ताच्या जिवितांतलें म्हणजे ताच्या जल्मांतूच देवान ताका एक एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ही वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरीली गिफ्टेड. ताका देवान एक उच्चारा व्हरतें एक देणें फावो केल्लें आनी तें म्हणल्यार शिकपाचें जाणवायचें. ही वॉज इंटलॅक्च्युअल आनी ह्याच पासत तो ल्हान आसतनाच सुमार 16-17 वर्सांचे पिरायेचो आसतनाच ताणें आपलें हें व्हडलें उंचलें शिकप केलें. कित्याक ताका देवान हें गिन्यान ही जाणवाय शिकपाची मोत ल्हानपणींतल्यान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली दिलोली. आनी बाबा म्हणून इतलो हुशार आसल्या कारणान तो सिमनारीन भितर सरता, पाद्री जाता, पाद्रीपणाचें आपलें शिकप करता. आनीक एक खाशेलेपण ताच्या आख्या पाद्रीपणाच्या जिविताचें म्हणल्यार नैतीक जिविताची शिकवण, मॉरॅलिटी. आनी ह्याच पासत आपलें उंचलें फुडलें शिकपूय तो एज फार एज मॉरल थियोलॉजी हाचे विशीं तो करता. नैतीक देवशास्त्र हाचे विशीं तो आपलें शिकप करता. आनी आख्खें ताचें जिवीत असलेच दिशेन जावन गेलें. बऱ्या आनी वायटा मदें अंतर करून बरें आसा तें करीत रावंक आनी शिकोवंक, वायट आसा तें सोडून दिवंक, वायट आसा ताचेर निशेध मारूंक आख्खें ताचें जिवीत जावन गेलें. आनी बाबा म्हणून असलें ताचें जिवीत तो जियेता आसतना रिडेम्पटोरिस्ट पाद्रींची संस्था द कॉंग्रिगेशन ऑफ द होली रिडीमर हे रिडेम्पटोरिस्ट पाद्री आसात ती संस्था तो घडटा. आनी आज ताच्या आदारान ताच्या आश्रयाखाल संवसारभर हे पाद्री वावर करता. बाबा म्हणून आमचे फिरगोजेनूय बी फाटलीं 2 वर्सां तांणी आमचें फिरगोजेन येवन मिस जावं केलां जाल्यार आमकांय बी म्हणलेल्या भाशेन एक लागशिल्लें नातें कशें हे संस्थेचो बी आसा. कित्याक आमच्या तरणाट्या खातीर आमच्या फिरगोजकारां खातीर तांणी येवन आमचे फिरगोजेन हे मिस जावं तांणी केलें. आनी जावं आमकां जावं आमच्या तरणाट्यांक तांच्या मिसावाचो तांचे ही आत्मिकतायेचो नैतीक जिविताचो संदेश तांणी आमकां सगल्यांक फावो केलो. आनी ह्या पासत हे ताचो संवसारभर ताच्या आश्रया खाल आदारा खाल हे ताचे पाद्री वावर करता. बाबा म्हणून ताची वाडटा ताची भलायकी बिगडटा आनी भलायकी तितली बरी ना जावन तो सुमार 80 अदीक वर्सांची पिरायेर तो सोंपता. पूण ताच्या ह्या बऱ्या वावराक लागून नैतीक जिविताक लागून ताका पवित्र सभा भक्तिवंत सात म्हूण पाचारतात आनी आज संवसारभर पवित्र सभा ताका मान दिता. सांगला ते भाशेन खिरीत खाशेलेपण ताचें म्हणल्यार हें शिकपाचें, जाणवायचें आनी नैतीक जिविताचें. आनी हेंच कितें बाबा म्हणून आयच्या ह्या दोनूय वाचपांनी आमचे मुखार दवरलेलें आसा. दोनूय वाचपां आमकां एक नैतीक जिविताचेर बरें आनी वायटा मदें नीत आनी अनीत ह्या जिविताचेर लक्ष घालूंक दोनूय वाचपां आपयतात. पयलें वाचप जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप.
थंयसर जेरेमियास प्रवादी पोरचेक एके भाशेन हो संदेश दिता आनी म्हणटा ह्या मनशा तुमी ह्या मंदिरा विरोध आनी ह्या शारा विरोध बाकीत करूंक सर्वेस्परानूच म्हाका धाडला म्हणटूच तुमची चाल आनी कर्तुबां नीत करात आनी देवाचें उतर तुमी आयकात. हो संदेश हे पोरचेक जेरेमियास प्रवादी दिता. पूण बाबा हें ताचें उतर ही पोरसां मानून घेना आनी देखूनच पयलें वाचप सांगता ताचे आंगार हात घालूंक ताका जिवेशी मारूंक ते सोदतात. कित्याक सोत आनी फोट, वायट आनी बरें, नीत आनी अनीत हाचे विशीं जेरेमियास प्रवादी हे पोरचेक शिकयतालो. पूण आखरेक तोच एकलो फुडारी राजा फुडें सरता. आकिहाम हो शाफाचो पूत फुडें सरता आनी जेरेमियासाक राखता आनी सांबाळटा आनी ताचेर जें मरण येवचें आसलें तें तो ताका निवारता. कित्याक तो खऱ्यांनीच जेरेमियास प्रवादी सोद सांगता. जेरेमियास प्रवादी नितीचो प्रवादी, जेरेमियास प्रवादी नैतीक जिविताचो प्रवादी हें तो ओळखून घेता आनी ताका मरणांतलो साल्वार करता. आयच्या शुभ वर्तमानांत बाबा जुआं बातिस्ताची खबर, हेरोद राजाची खबर आमी थंयसर आयकल्या. जुआं बातिस्ताचें एक खाशेलें एक गूण म्हणल्यार खाशेलो गूण म्हणल्यार स्वताक गोवाय दिवपी, नीत अनिती विशीं तो प्रचार करी. आनी हेंच कितें राजा सगळें आयच्या शुभ वर्तमानांत तो करता. राजाचें खोटें करतूब, राजाचें हें वायट जिवीत ताचे मुखार तो दवरता. सोत कितें तो ह्या राजाक पासून कोळीत करता, जिवाची पर्वा करिना. आनी ह्या पासत ह्या राजानूय बी नितीन जिवचें, मॉरॅलिटी हें नैतीक जिवीत सांबाळचें हें जुआं बातिस्त ह्या राजाक कोळीत करता. पूण आखरेक बाबा ताका मरूंक पडटा. हे असल्या प्रचाराक लागून, असल्या जिविताक लागून ताचो जीव हो राजा काडटा. बाबा आज देवाचें उतर आमकां नैतीक जिविता विशीं बऱ्या वायटा मदें अंतर करून बरें आसा तें करीत रावंक, जीव पासून रिस्कार घालून बरें आसा तें करीत रावंक तुका म्हाका उलो करता. भाग्यवंत आल्फोन्सस हाणें आपल्या जिवितान तेंच केलें. तेंच असल्या नैतीक जिविताचो प्रचार ताणें केलो. आज परगटलेलीं दोनी वाचपां तेंच आमचे नदरे मुखार दवरतात आनी आमकां तोच संदेश दितात. जाल्यार आज हे मिसाचे बेडींत आमी वांटो घेता आसतना हें मॉरॅलिटी नैतीक जिवीत आमी सांबाळूंक, राखूंक आनी सांबाळूंक, बरें आसा तें आमी करीत रावंक, वायट आसा तें सोडून दिवन आमचे जिविताची नवसणी करून आमी परतून देवा सरशें येवंक आमकां आदार कर म्हूण मागतना हे संस्थेचे रिडेम्पटरी संस्थेचे पाद्री संवसारभर वाव उरतात. आमच्या गोंयांतूय बी ते आसा. हे तांच्या वावराचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालूंक मागुया. जाय तो बरो वावर हे पवित्र सभेंत ह्या संवसारांत सरभोंवती ते करतात. बो करून मिसांव ते दितात, देवाच्या उतराची परगटणी ते करतात, खोडेगांठ परगटणी ते करतात. देखून देवाच्या उतरा वरवीं या तांच्या मिसांवां वरवीं जायत्या जाणांक ताणें परतून देवा सरशें हाडूंक, लोकांनी ह्या मिसांवां वरवीं तांच्या वावरा वरवीं जिविताची नवसणी करून परतून देवाक वेंग मारूंक, देवा सरशें येवंक आनी नैतीक जिवीत एके भाशेन उंचल्या दर्ज्यार धरूंक आदार कर म्हूण तांकां आमकां सगल्यांक हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आदार मागून घेवया. देणी आमची C14 भेटवणेच्या वेळार आमी गायन गावया. पान 30 आनी 4 C14 पेज 34. देणी आमची भेटोराटा आमची काळजां कादून घालता, आमची मोनां तुगोर पिता स्वीकार करमू प्रातून मागता. गोवा मुंडो आल्ताराटा ताकाचो रोस समोर पिता, आमचे सुख दूख सोरबे डोयता, मादून घे म्हूण विरोध करता. आमचो मुंडो बदलतलो, जेजूची कूड तो जातलो. आमकां परतून तो मेळटलो, जेजू
जेजू आमचे काळजातलो म्हज्या भावा म्हणून हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पृथ्वीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाख्या पवित्र सुबेच्या दवांक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव कनवड्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान भेटयतना बागियोंत आल्फोन्स आपणाचीच तुका भेटवणी करतालो, तशेंच आमी तुका मानता तसली तुज्या मोगाची बोली जावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून आमच्या काळजांनी तुज्या मोगाचो उजो भेटय आनी आमकां पवित्र कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पृथ्वीदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थांय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसून दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोळ करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांचे उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भोगतां सांगती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं. उत्सर्गीं तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गीं तुका सोय सोय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कॉस्ट मरण ससूक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें भोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Bawartaco gód porgotia, Jezu melo, Jezu dziwon zala, Jezu nowian jetolo. Bapa, Jezuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा,
आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुझे पवित्र विसव उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीफ साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरमसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारिये देवाचे आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोमदूत भाग्योन आल्फोन्स मारिया लिगोरी आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपतवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा देवाच्या उतराक आमी जबाब दिला आनी खऱ्यांनीच देवान आमची मागणी आयकल्या जे कितें आमी मागलां तें मागूंक ना तें आनी मागूंक नकळो तें आमकां फायद्याचें जाल्यार दुबावा वरें देवान आमकां दिलां आमचे नैतीक जिविताचेर देवान आशिर्वाद घाला बरें आनी वायटा मदें अंतर करून देवान आमकां गिन्यान आनी जाणवाय दिल्या ताचे बरोबर जायतीं हे दुसरी बेसांवां फावो केल्या आज थावन नवो म्हयनो आमी सुरू करता ऑगस्टाचो म्हयनो सुरून गेल्ल्या ह्या जुलयाच्या म्हयन्यांत थांबनासतना देवाचें जायतें बरेंपण आमी अनुभवलां देवान आमकां राखल्यात आनी सांबाळल्या आनी हे आयच्या दिसा थावन नव्या म्हयन्याचें तेणें देवान आमकां फावो केला देखून ह्या सगळ्यां खातीर देवाच्या बरेपणा खातीर उपकारा खातीर जेजूनच शिकयल्या मागण्यांतल्यान ताका दिनवासून बाराबर म्हणया आमचे बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सहजकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणांगा पयलीं सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुमचे भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान सुत्रान म्हाका म्हाका बराकी मेवतली. Spiritual communion prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come into my heart spiritually. I embrace you as if you were already there.
and I unite myself to you wholly. Never permit me to be separated from you. Amen. Amen. Maka favor no insomnia, D service, pan satani ek, D26, page 61. Maka favor no insomnia, yo mochi dai dubra, uloi bogore kudo, maka favor shego. Almighty and merciful God, you assure us that your hand is not too short to save, nor your ear too dull to hear prayer. You have revealed that you are ever attentive to our supplications. Your children are under the grip of fear because of the fast spreading coronavirus pandemic in the different parts of the world. Send the power of your word and calm the storms of fear and desperation. Father God, take authority over this present crisis, that your children may live in peace and security. You are the Lord who heals us. Heal those affected and strengthen their afflicted families. Give courage and protection and comfort to the medical personnel taking care of the sick. May your grace and comfort surround the dying, and may their souls rest in peace. Holy Spirit, give wisdom and guidance to the scientists doing research, that they may develop an effective medicine to combat the sickness speedily. We pray for the government authorities, that they may take appropriate steps for the good of the world. Lord Jesus, we remember you said, God so loved the world that he gave his only Son, that everyone who believes in him might not perish, but might have eternal life. With the apostles we cry out to you, Lord, save us, we are perishing. Let not this present crisis lead your children to fear and gloom. Let them rather turn their hearts to you, finding their hope in you, who is our refuge forever and ever. Amen. Pratya. Bhumogal Papa. Tuven Bagyont Alfonsak, या वाढत्या गुटांचो विश्वासी मुणयारी करून जाणवायेन आनी उर्बेन भरलोय. ही तुजी उंचा मोलाची देणी दिसान दीस घेवं, तांचो चड आनी चड आमी फायदो जोडूं आनी सासणाच्या सासणाक तुका वाखाणूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुका शेवटाचे गायन गावुया. आर्गां तुका सोमया, E2 570 आनी 6, E2 page 76. तुवें म्हाका रचलो, तुजो मोग
तुम्ही आम्हाक